पोल्युशन करता ते आणि अख्खे गांवभर काय आता कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेल्या पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आणि पोल्युशन कंट्रोल बोला हांवें कंप्लेंट पासून करून सध्या तेंगेलो कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. इतले बोरवेल मारपाक तेंका परमिशन दिला कोणी? घरा सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आणि घरा फुटल्या. हेजी कोण काय चौकशीच करिना. आमच्या घरादारात धूल पांया फुटोन आमची भाजी जाल्या. हे पळय हे काळेले आमी खावपाचें. कोणाचोय कोमोरडो पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या सावड्ड्यात आशिल्ल्या आंबे उदक गांवची जाल्या. हांगा कितलीशींच वर्सां जालीं गांवचे लोक दीस रात प्रदूषित जाल्ल्या गांवांत वनवास काडटा. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण फातर क्रशर आनी स्पॉन्ज कारखान्यांक लागून गांव काबार जावपाच्या वाटेर आसा. खंय गांवांत आशिल्ल्यो बांयो लेगीत सुकल्यात. लोकांच्या घरांनी धुल्ल रिगला. तशेंच ह्या धुल्लाक लागून पांय लेगीत फुटून भाजी जाल्या. खंय रातचे तर बुरशा गॅसीच्या वासाक लागून आमकां नाकांक गुड्डे मारून रावचें पडटा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थळावे पंचायतीक कागाळी करूनय अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आमी आतां फकत धुल्लच खावन मरपाचें. आतां आमी सोंसतात पूण आमच्या मुखावयले पिळगेन करपाचें कितें? हें आमकां प्रदूषण गांवांत नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी विरोध केलो. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा इतलं पोल्युशन जाता. हो आतां फाटल्यान पळया, हो फाटल्यान क्रॅशर आहा म्हाज्या. तो इतलो पोल्युशन करता आणि इतलो व्हडलो तेचो आवाज जाता हांगा घडोघड दीसभर चालू आसता तेंचे. आणि हांगा पळोवपाक शकता तुमी हे कशें धवे जावन आसा पळय. आणि तेका मेन म्हळ्यार हांगा पळय हो जो प्लांट, ह्या प्लांटा सायडीच्यान एकूय फेन्सिंग म्हणटा तें ना, खंयच एक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोल कितें पळयता. पोल्युशन करता ते आणि अख्खे गांवभर काय आता कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेल्या पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आणि पोल्युशन कंट्रोल बोला हांवें कंप्लेंट पासून करून सध्या तेंगेलो कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. आतां बाय आमची मे म्हयन्या बाय म्हळ्यार सामकी ड्राय जावपा येता. गोवा स्पॉन्जांनी इतले थंय बोरवेल मारल्या आणि इतले बोरवेल मारपाक तेंका परमिशन दिला कोणी? इतले त्या बोरवेला लागून बांयचें उदक सगळें ओडून थंय वयता आणि आमची बांय ड्राय पडटा. सामकें म्हळ्यार सामकी ड्राय जाता. तितून उदक उरना बांयन. ते वास येता म्हणटा पळय ते रातचे 8 जाले 8 नंतर ते गॅस सोडपाक चालू करता. गॅस तो असलो येता की तूं हांगा रावन तूं श्वास घेवपाक शकना. ते इतले दुयेंस जाता गांवच्या लोकांक. हांगा खंयच्याच कोणूच येयना आणि कोणाची कांयच कारवाही हांगा जायना. आमची मागणी इतलेच आहा की हे आमकां त्रास जावपाक जायना. आतां आमी सोंसता. हेची आमची मुखाली पिढी आसली ते कितें सोंसतले. आणि हो प्लांट म्हणजे भरपूर त्रास जाता. तो हांगा हेवी धूल म्हळ्यार हेवी धूल जाता. घरा सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आणि घरा फुटल्या. मागीर हे गोवा स्पॉन्जाचे फॅक्टरीन तेंच्यांनी कितलीशी बोरिंगां मारल्या. आणि आमची आतां बांय आमची दारान आसा पळय, ती दारांतली बांय आमची गिमान म्हणल्यार हेका मे म्हयन्या म्हणल्यार ती उदक सगळें सुकता. हेजी कोण काय चौकशीच करिना. तेन्ना हेजी मातशी चौकशी कोणी तरी करची हे उदकाची आमची. आणि आमकां कितें जालें हाजो न्याय मेळोवन दिवं जाय. कित्याक हे आनी दुसरें म्हणल्यार हे गोवा स्पॉन्जा फॅक्टरी पळय चलता आनी शारदा दोनी हे हांगा धुल्लान आमी रावपाचें ना. आमच्या घरादारात धूल भुरगे बाळांचे आमचे पांय पळय कशे फुटल्या. पांया फुटोन आमची भाजी जाल्या. जाल्यार आमकां हेजे गोवा स्पॉन्जाचे जावं शारदा कंपनीचे आमकां कांयच फादर ना. आमची कांयच चौकशी ते करिना. हेजी चौकशी कोणी करपाचें आनी कितें करपाचें आमकां कांय खबर ना. खंय गेले जाल्यार आमची ते केस पॉक करून उडयता. हे पळय केळीची पानां हे कशे काळे हे पळय. आनी ते भुरग्यांक ते पळय तेंचे पांय पळय कितले काळे आसतले. हे पळय हे काळेले आमी खावपाचें. हांगा घरान आमच्या रावपाचें ना. एक पान काडपाचें ना. सगळे काळे हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.